नमस्कार. पणजे पोटवेंचणुके उपरांतच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी आमचे बरोबर ऑब्वियसली आसात पणजेचे नवे आमदार आनी जे मनोहर पर्रीकरांची लेगसी फुडें व्हरपाचो वसो घेवन मुखार सरल्यात ते सिद्धार्थ कुंकळकार. स्वागत सिद्धार्थ. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन सच अ ह्यूज विक्ट्री. म्हाका दिसता पर्सेंटेज वायज जर मार्जीन पळयलें जाल्यार ते मनोहर पर्रीकरा परस चड आहा अशें दिसता म्हाका. हांवें एक्झॅक्ट विश्लेशण करूना पूण हय वोटींग पर्सेंटेज आनी मार्जीन पर्सेंटेज जर पळयली सो एक्सपेक्टेड आशिल्लें इतली मार्जीन की स्वता मनोहर पर्रीकराची लीड जी आसा ती सदांच 1000 ते 1500 घरां आसताली एक्सेप्ट लास्ट इलेक्शन. इट वॉज अ वेव इलेक्शन आनी ताजे उपरांत जेन्ना हें इलेक्शन जाता तेन्ना अशी मार्जीन एक्सपेक्टेड आसलें की पणजेकार इतली सामके खंबीरपणान फाटल्यान उबी रावतले म्हणून आशिल्ले. एक विश्वास आशिल्लो आनी आमचे जे कार्यकर्त्याचे पाठबळ आशिल्ले आनी तांचे जे रिलेशन आमचे पणजे नागरिकां बरोबर आसा ताजे विश्वासाचेर आमी हें प्रेडिक्शन केल्लें आनी म्हाका दिसता आयज पणजेकारांनी आमचेर सगळे विश्वास दवरून आयज आमचो खरे तरेन सार्थ केलो. एक गजाल जी आमी आमच्या सकाळच्या डिस्कशनाक उलयताले की तुवें एक्सटेन्सिवली पर्रीकराची कॅम्पेन्स हँडल केल्ली. हाजो स्वताची कॅम्पेनाक कितलो फायदो जालो? दॅट मायक्रो मॅनेजमेंट जी आसता ऑन ग्रावंड लेवल ती म्हाका दिसता तुका ताज्याकी बरी खबर आशिल्ली. डेफिनेटली. म्हणजे हांव गेले म्हाका दिसता म्हजें 8वें इलेक्शन. 7 इलेक्शनां एज अ मॅनेजमेंट सायड आनी 8वें इलेक्शन एज अ कॅन्डिडेट सायड. पूण म्हाका दिसता कॅन्डिडेट म्हूण जेन्ना आसता तेन्ना खुबशीं रिस्ट्रिक्शनां येता कित्याक कॅन्डिडेटाचे जे मुवमेंट आसता कॅन्डिडेटाचे जे पळय शेड्यूल आसता तो द मॅनेजमेंट सायड प्लॅन्स फॉर इट. सो कॅन्डिडेटाचेर खुबशे पूण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी गेल्या 2005 पासून जी हांव पळयतालो म्हाका दिसता ताजो म्हाका भरपूर फायदो जालो. एक म्हणजे लोकां कडेन फॅमिलियरिटी, टोपोग्राफी फॅमिलियरिटी, कित्याक बूथ वायज अभ्यास आशिल्लो. बूथ वायज अभ्यास आशिल्लो, लोकां कडेन संपर्क आशिल्लो, कार्यकर्त्या कडेन मेनली संपर्क आशिल्लो. सो ही खुबश्यो एडवांटेजीस म्हाका मेळ्ळ्यो. पण ही जी लीड आहा 5300 प्लस ती लीड तितली प्रमाणात येतली हाजी कॉन्फिडन्स आशिल्लो. आमचो जेन्ना इंटरनल असेसमेंट केल्लो आफ्टर दी वोटिंग, बिफोर वोटिंग, आफ्टर वोटिंग, आय थिंक इट वॉज प्रेडिक्टेड. म्हणजे आमी जवळपास सेम आशिल्ले आमचे. पणजेचो आमदार म्हण आतां हें घेतना भार घेतना सगळ्यांत व्हडलें आव्हान कितें दिसता? कारण यू आर टेकिंग ओवर इनिशियली फॉर 2 years आनी प्रश्न खूब आसात आनी अर्दकुटी कामां खूब आसात. सो वॉट आर दी प्रायोरिटीज? मेन म्हणजे जे पणजेकारांनी मेनली पणजेकार जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना आमचे रायबंदरकार येता, मळेकार येता, आमचे आल्तीनचे तोका वयले, सेंट्रल पणजे, हे सगळे लोकांनी जो पळय विश्वास आमचेर दवरला, म्हजेर दवरला, म्हाका दिसता ह्या विश्वासाक हांव पात्र ठरपाकच जाय. आय कॅनॉट लेट देम डावन. कित्याक तेन्ना वेव आसून आमकां जी मार्जीन दिली आनी आयज एक रेफरंडमचो जावन जी पळय आमकां मार्जीन मेळ्ळ्या, म्हाका दिसता म्हाका रातीचे दीस करचे पडटले आनी काम करून ही सगळी कामां पूर्ण करचीच पडटली. एक गजाल म्हणटात की दीस इलेक्शन वॉज तुवें म्हणलें रेफरंडम ऑन मनोहर पर्रीकर्स 2 decades आनी पार्टली सिद्धार्थ कुंकळकर एज अ कॅन्डिडेट. 2017 जे इलेक्शन आसतलें I'll just correct it also. This was not only referendum on मनोहरबाईची 20 वर्साची कारकीर्द, but it was also referendum on the government's performance. भारतीय जनता पक्षाच्या गव्हर्मेंटाचेर एक परफॉर्मन्साचेर आशिल्लें. कित्याक खुबशे जाण म्हणटा गव्हर्मेंट इज नॉट परफॉर्मिंग, बट आय फील दॅट गव्हर्मेंट इज परफॉर्मिंग व्हेरी वेल एंड दिस इज अ शायनिंग एक्झाम्पल. People have shown their faith. Finally, it's a people's verdict. You are saying that Lok Sabha election was a midterm verdict. This is a again unit a test. confirmation. This was again a unit test. Yeah, third unit test probably. Third unit test that you have passed. ह्या इलेक्शनाक ह्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. म्हळ्यार एक गव्हर्मेंटाची स्किमी आशिल्ल्यो, गव्हर्मेंटान केल्लें काम आशिल्लें आनी मेनली पणजी हॅड दॅट रोमॅन्टीक रिलेशनशीप विथ मनोहर पर्रीकर. सो दीस वॉज अ रोमॅन्टीक इलेक्शन दॅट ही इज बीन एलिवेटेड एज डिफेन्स मिनिस्टर. 2 दशकां ताणें आमदार म्हणून काम पळयिल्लें एंड देन ही हॅज गिवन हीज सक्सेसर. सो इट वॉज दॅट कायंड ऑफ अ रोमॅन्टीक इमोशनल इलेक्शन. डेफिनेटली हो फील आयलो फिल्डाचेर भोंवतना. डेफिनेटली कशें आसता की जेन्ना मनीस 20 वर्सां कित्या कडेन एक संबंदीत आसता, एक इंटिमेट रिलेशनशीप तयार जाता. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली जेन्ना ताणें आव्हान केलें पणजेकारांक, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघांक, ताका एक उलो मारून जो रिस्पॉन्स लोकांनी दिलो तो ताका दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ दीस इलेक्शन.
2017 जेन्ना ते इलेक्शन पळयतात म्हाका खबर आसा तूं निवडून आयला आनी 24 वर्सां जालें ना आनी आमी तुका हे प्रश्न विचारतात. आय कंप्लिटली अंडरस्टँड बट दॅट्स एन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. 2 वर्सां हातां आसात आनी 2017 इलेक्शन वील बी सिद्धार्थ कुंकळकर सिलेक्शन. थंय डेफिनेटली प्रचाराक सगळे जाण येतले, सगळे जाण देंवतले, बट दॅट वील बी अ डायरेक्ट रेफरंडम ऑन वॉट यू डू इन नेक्स्ट 2 years. ॲब्सोल्युटली. व्हेरी रिअलिस्टिकली, कारण पणजेचे थोडे प्रश्न हे 2-2 दशक जाले तशे आसात. What is your priority? What you can do in next 2 years? What you cannot do in next 2 years? So let also people also be clear की आमचो आमदार हे करपाक शकता 2 वर्सां भितर आनी हे 2 वर्सां भितर जावचें ना, हाका टायम लागतलो. नाही, we have consulted lot of cross section of the society, all the stakeholders of the city. They may not be voters of the city, but business people, office goers, small traders, bazarkar, all these people we have consulted and we have worked out a manifesto. Okay. And that manifesto contains doable things. म्हणजे अशें न्ही की ते अशक्य गोष्टी आमी थंय घाल्या आनी त्यो आमी फक्त मॅनिफेस्टोकूच दवरतले अशेंय न्ही. खंयच्यो गजाली अश्यो आसात की ज्यो 2 वर्सां भितर तूं करपाक शकता आनी तूं कॉन्फिडन्स जागे 2 वर्सां भितर जातलें. एक म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंट जातली 2 which will be my priority, and second my priority will be traffic management. एक ह्यो 2 गजाली अश्यो ज्यो सदा सर्वकाळ चलत आयल्यात. ना, म्हाका दिसना. कित्याक 20 वर्सां पयलीं पणजेचे प्रश्न वेगळे आशिल्ले. पणजेचे तेन्ना प्रश्न आशिल्लो म्हणटा तो एक लायटीचो, उदकाचो, सिवेज, ड्रेनेज. म्हाका दिसता मनोहरबाईन हे 20 वर्सांक खुबशे हे प्रश्न जाग्यार घाल्या. लायट आतां म्हाका दिसता तेन्ना म्हाका स्पिचांकूय म्हज्या म्हणिल्लें की ल्हान आसतना देड वरां लायट वतना जाल्यार आमी ते इट वॉज एक्सेप्टेड, लायट गेली, इट वॉज रुटीन. आतां जर 2 मिनटां लायट गेली जाल्यार आमचेर अरे कितें जालें काय, आतां कित्याक लायट केन्ना येतली अशी तळमळ जाता. तेन्ना उदक म्हाका याद आसा सदांच घरांक आमी आवय म्हाका खेळून येतकीर सांजचे 7 बालद्यो भरपाक लावप. आवडटालें म्हाका तें काम, कित्याक उदका बरोबर खेळप, आमी पायसियन. सो उदक भरप, हांवें बालद्यो आतां पळोवना. इनफॅक्ट बालद्यो आतां आमकां ते दवरपाक जागो नासता. मार्केट जालें आमचें, तो पॅरलल रोड जालो आमचो. खुबश्यो गोश्टी ड्रेनेज जाले. बोगदवाग एरिया जी हांव रावतां एका तेंपार थंय घाणीचें साम्राज्य आशिल्लें, पूण म्हाका दिसता आतां तें बरे भशेन क्लीन जालां. मलेरिया म्हणजे सगळ्यांच म्हाकाच 2 ना जाल्ली, केन्ना म्हाका एक 8-10 वर्सां पयलीं. आतां मलेरिया देर आर नो केसीस रिपोर्टेड पास्ट फ्यू इयर्स. एंड ऑल दीस क्रेडिट, दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट दीस ऑल्सो मॅटर टू द सोसायटी. म्हणजे म्हाका फक्त एक शायनींग बिल्डींग दिली म्हणून म्हाका ते सगळे म्हज्यो गोश्टी जायना. पूण ह्यो गोश्टी जेन्ना मूलभूत गोश्टी जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना सोसायटी ऑल्सो रिमेन्स. गार्बेज आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट 20 वर्सां पयलीं ज्यो समस्या आशिल्ल्यो, नाव द सिटी हेज बिकम मोर वायब्रंट. मनोहरबाईन जे एक स्मॉल टावन आशिल्लो, ही हेज मेड इट इंटू अ वायब्रंट सिटी. देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस इन द सिटी. इट has become a cultural hub, it has become educational hub. Lot of educational institutes were there, now they are being shifted. So with the growing needs, your traffic started coming in. As per statistics, there are 66,000 vehicle units coming in the city every day. सामान्य मनशाक ते 66,000 म्हणजे म्हाका हांव चिंतपाकूच शकना. 66,000 गाडयो जेन्ना एंटर जाता, तांकां पार्किंग, मुवमेंट स्पेसीस, बेसिकली 8 ते 10 वरां भितर जातात. हय, 8 ते 10 वरां भितर. म्हणजे रातचे एक 7 नंतर पणजे तुमी पळयले आसतली, पणजे यू गेट एड्युकेट पार्किंग स्पेस. 9 पयलीं यू गेट एड्युकेट. Would you suggest shifting of all government offices outside the city? Yes, except for the necessary offices. Except for the necessary offices, you would recommend shifting of all government offices out of the city. Yes. कारण ते केलें जाल्यार तुगेलो 50% ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. इनफॅक्ट तो खूब कडेन सॉल्व जाला. म्हणजे सेक्रेटरिएट शिफ्ट जालें, म्हणजे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस शिफ्ट जालें, WRD ऑफिस शिफ्ट जालें, एड्युकेशन डिपार्टमेंट फूल शिफ्ट जालो. सो एक स्लोली इट्स गोईंग ऑन. आतां सेल्स टॅक्स तांचे हे बिल्डींग चालू आसा. सो ऑल दॅट थिंग वील हॅपन. And these are the measures to decongest the city. At the same time, city also requires people to make it functional. बरोबर. म्हणजे फाल्यां हांव जर सगळे आय कांट मेक इट अ घोस्ट टावन. बरोबर. सगळे मनशांक काडले आनी भायर काडले आनी हांगा कोणूच ना, आरामात येवन गाडी पार्क करा, तेंय चलना. सिटी हॅज टू बी मोर वायब्रंट. गार्बेज सुट्टलो 2 वर्सां भितर. डेफिनेटली सुट्टलो. धरून बांयगणी तुमी खंय पळयतात, बांयगणी म्हणटात कारण तुजी मॅनिफेस्टो भितर यू हॅव टॅक्टफुली अवॉयडेड मेन्शनिंग बांयगणी. नाही, इनफॅक्ट आय हॅव made a very specific reference to Mala garbage also. What stink is created in Mala. Correct. What dumping ground has been formed in the heart of the city. And what we call as a shining example of Nariman Point being replicated in Goa. We can't have a dumping ground in the heart. Correct. We need to treat it. Garbage is not bad. Garbage will be created as long as human civilization is there. The question is treat where? Where? Exactly.
Now we have already set up a garbage treatment plant, wet garbage treatment plant, where it's being set up behind Hira petrol pump. बरोबर. This entire garbage plus Panjeji जे garbage generate jata, and it's a tried and tested plant. It has been already tested somewhere in Verno, Agner Ashram Sistamaka, and it is these are only the bigger version of that machine. So it is tested on the Goan garbage. So that will be functional. Bangini, as it is going on, which I will also definitely push. Simultaneously, saying we have you- also taken up the North Goa garbage treatment The facility. major treatment Pilend. plant. Major treatment plant. Major treatment plant. It's a 100-ton treatment So, plant. but you are firm on Bangani. Yeah, Bangini has to be there. You are saying there cannot be compromise on Bangani. High Court has said Bangini is required. I am not saying it. High Court has evaluated all the things. They have evaluated plus and minuses. And they have come to some conclusions. So we have to respect the court verdict also. दुसरो जो इंटरेस्टिंग इश्यू आसा तो म्हळ्यार सांतिनेज नालो काय क्रीक कितें म्हणप तें म्हाका कळना. नालो म्हणलो की कांय जाण पणजेकार म्हजेर बेजारतात आतां क्रीक म्हणटात. क्रीक म्हळ्यार की थोडे जाण म्हणटात की तो क्रीक रे ती नालो म्हण ताका. आनी म्हाका मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लास्ट इंटरव्यू दिल्लो डिफेन्स मिनिस्टर जावचे पयलीं तेन्ना सांगलें की आपल्या पयले मॅनिफेस्टो भितर हो विशय आशिल्लो. सी कितें आशिल्लें ह्या वर्सा इतल्या वर्सांनी वी वर नॉट एबल टू पिन पॉयंट, और रादर इट वॉज जस्ट अ कितें म्हणटा तें थातूर मातूर आमी करताले आनी तें जातालें. स्टॉप गेट अरेंजमेंट. स्टॉप गॅप मागीर कितें तरी गाळ काडलो, थंय व्हेलो डंप केलो, तो परतो आयलो बावडो, तें चालूच उरलें. बरोबर. पूण एक आमी जे आतां आयडेंटिफाय केलें मेजर इश्यू इन दॅट वॉटर बॉडी इज दॅट द माउथ वेर इट ओपन्स टू द सी, जो DB रोडाचेर जो ब्रिज आसा थंय आय थिंक द लेवल ऑफ दॅट फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज हॅज बीन रेज्ड, ऑर रादर इट वॉज द डिझायन ऑफ दॅट स्टेज तेन्ना DB रोड जाल्लो तेन्ना. आणि that is closing the tidal flushing. That is one major point. But I think we are working on it. Now any project jenna chalu karta, basic methodology is you identify the project area. Correct. You identify the cause of that project. Now and you start the project. Third Barabar. thing, tender it, bill of quantity tender kurun. We have almost reached the second stage, identifying the project area. We have identified the project cause. We have identified the project area also, and the barricading tender is only on hold because of the model code of conduct. As soon as it goes, I think it should be out. So that work also will start. Now we need to treat it scientifically. अल्टिमेटली सांतिनेज नाल्या भितर गार्बेज उडोवपी पणजेकारच. खंय तरी एक आमच्या मदीं एक सिवीक सेन्स आसपाक कारण जाय. कितें जरी केलें आनी तो जर सिवीक सेन्स आयलो ना. म्हणून आनी एक गोष्ट हांव सांगता की जर आमी फॅसिलिटी दिली ऑफ प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन वॉट एवर, आनी पणजे आय थिंक 2002 जी पळय सेग्रेगेशन चालू केल्ली, इट इज अ व्हेरी सक्सेसफूल मॉडेल. पणजेकारांनी ती एब्झॉर्ब केल्या, पणजेकारांनी ती तशीच दवरल्या, आनी दे ऑलमोस्ट बेटर्ड इट. एब्सोल्युटली. अँड सिन्सियरली एवरीबडी डज इट. म्हणजे म्हजे ते धाकटे चली बसून ते मोडे रॅपर असले ताका खबर आसा खंयचे बालदेन उडोवप ते. म्हणजे इतले इट इज नाव इनग्रेंड इन अस. ते सिस्टम जावन पडलें. सिस्टम जावन पडला. म्हणजे आमचे ते म्हाका हें दिसना की हय. रॅपर काडला आनी एकाच बालदेन त्रास पडटा, केळ्यासाली काडला, वेगळे तें ना. केल्यार आतां दिसना. हांव मातसो 2 पावलां मारता ती ड्राय गार्बेज हातून उडयता. सो इट हॅज बिकम अ सिस्टम. Fortunately, and we have also done a house to house garbage. Now I think which needs to be more fine tuned. People should get the proper disposal. कालच हांव उलयतालो की आतां म्हजी एक गाडी आशिल्ली. आतां गाडी ऑलमोस्ट नाव इट इज द फर्स्ट कार विच इज इट्स स्टील इन माय नेम. हाऊ टू डिस्पोज इट? आतां पयर आमी मॅट्रस, नाव एवरीबडी इज थिंकिंग हाऊ टू डिस्पोज अ मॅट्रस. ती बाल तेंका घालपाक शकना. बरोबर. So all these things also are at the back of my mind. So you give an alternative, you give a proper system to the citizens, they will also You have to abide. expand and streamline the existing Whoever system. after that doesn't follow it should be penalized. That has to be done. Yes. दुसरी जी गजाल आहा ती म्हळ्यार तुजो मनोहर पर्रीकारा बरोबरचो एक्सपिरियन्स. हांवें तुका ताजे बरोबर लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून आसतनाय काम करतना पळयला, चीफ मिनिस्टर म्हणटा डेफिनेटली पळयला. तो काळ, दॅट ट्रान्झिशन फ्रॉम लिडर ऑफ ऑपोजिशन टू चीफ मिनिस्टर, कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी ताजो कितलो फायदो जातलो? म्हाका दिसता एक म्हणजे attention to details, which is lacked in many of us, including हांवूय एक एकदां